दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो देव, तेजी सोबीत काय आमचे भितर आसा आनी ती सोबीत काय घेवन आमी चलता हर एक दिसा, हर एका वेळार. आमेन. ते देवाक ह्या वेळार वाखणाय. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन आमच्या सोमयांक दिनवासुया. ओब्रासीन तालामा शेकेरेबे ओराहान तालामा शिखात रलांदे ओराहान त्रोत्रमा सिखारा बराबरबा ओरुहोन तालामा शिखात रलांदे ओराहान त्रमा सिखेत रलांदे और ही रबा शाखारा बराबरबा. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू लॉर्ड जीसस. ओब्रिहीना मा सोकोरो मोन तेले में शराबाराबा ओरीना मा सोरोन तेले में कारोतीला मा शाकियाराबा ओरोहोन त्रमा सोरिया बाशा बाबा बाबा. ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. थँक यू जीसस. ह्या वेळापासून ओब्रहान त्रोत्रमा सिकेत रलोंदे अब्बा रब्बा 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 ओ रिही रब्बा शिखात रलांदे ओ रहान त्रमा सिकेत रलांदे ओ रिहीना मा सोकोरो मोनताला मा शिखात रलांदे. ओ हालेलुया. जुवांची पहिली शीट अध्याय पहिलो आनी दुसरी ओळ आमकां सांगता, खरेंच जिवीत दिश्टी पडले ते आमी देखले आनी ताका आमी गवाय दिता. बापा सवें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडले त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां बरगडटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, भाग्यन जुवांची चीट आसा आनी भाग्यन जुवांचो संदेश आसा की खरेंच जिवीत दिश्टी पडले आनी ते जे जिवीत तांकां दिश्टी पडले ते बरोवन दवरतात आनी त्या जिविताची ते गवाय दितात. कित्याक ते म्हणटात ते जिवीत बापा सवें आसले आनी ते आमकां दिश्टी पडले आनी त्या सासणीक जिविताची सासणाच्या जिविताची आमी तुमकां खबर. आनी हे जिवीत म्हटल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, स्वामी जेजू क्रिस्त. हे जिवीत म्हटल्यार आमचो जिवो देव जो बापा सवें आसलो आनी जो मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो आनी तो सगळ्या लोकां मदीं रावलो आनी ते जिवीत त्या शिसांका दिश्टी पडले, भाग्यन जुवाक दिश्टी पडले आनी ते जिवीत ताणें हेरांका परगटून दवरला. मोगाच्या भाव भयणांनो, जो जेजू लागीं आसता ताचे भितर ताचें जिवीत आसा आनी तें सासणाचें आसा, न केन्ना खबर जाणारी. जो जेजू थंय जियेता तो सासणीक जिविता थंय जियेता. आमी जण एकली जेजू थंय जियेता मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक तोच जिवीत आसा, तोच जिवी वाट आसा, तोच जिवे सत आसा. देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, त्याची आराधना करूया. Oh hallelujah, praise the Lord. Thank you Lord Jesus. Oh gloria, देवाक दिन वाचूया. जीवित जेजू ख्रिस्त, ओ माशिरा बाते. Oh hallelujah, praise the Lord. Thank you Lord Jesus.
उजवाडाची वाट बावरत्याची जेजू तूच वाट माझी जेजू तूच वाट माझी ओ हालेलुया जेजू तूच आमची वाट लिमा शेंताला Namaso. Oh, Gloria, देवा दिनवा सेवा. जीविताचो संतोष तू जेजू, जीविताचो उल्हास तू जेजू, जीविताचो संतोष तू जेजू, जीविताचो उल्हास तू जेजू, जीविताची शांती तू जेजू, जीविताची शांती तू जेजू, जेजू 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 संतोष उल्हास शांती तू जेजू, जेजू 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 संतोष उल्हास शांती तू जेजू वाट स्वर्गीची वाट उजवाडाची वाट बावरत्याची जेजू तूच वाट माझी जेजू तूच वाट माझी वाट स्वर्गीची वाट उजवाडाची वाट बावरत्याची जेजू तू वाट माझी जेजू तू वाट माझी ओ हालेलुया देवा दिनवासी मोगाच्या नेब्या ओरोम तू जेजू जीविताचो शेवट तू जेजू जीविताचो ओरोम तू जेजू जीविताचो शेवट तू जेजू जीवित चाचणीक तू जेजू जीवित चाचणीक तू जेजू 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 ओरोम शेवट चाचणी तू जेजू 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 ओरोम शेवट चाचणी तू जेजू वाट स्वर्गीची वाट उजवाडाची वाट बावरत्याची जेजू तूच वाट माझी जेजू तूच वाट माझी वाट स्वर्गीची वाट उजवाडाची वाट बावरत्याची जेजू तू वाट माझी जेजू तूच वाट माझी जीविताची वाट तू जेजू जीविताचे सोत तू जेजू 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 जीविताची वाट तू जेजू जीविताचे सोत तू जेजू
जिविताचे सोद तू जेजू, जीविताची वाट तू जेजू, जीविताचे सोद तू जेजू, जीविताचे जीवित तू जेजू, जीविताचे जीवित तू जेजू, जेजू 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 जेजू, वाटचो जीवित तू जेजू, जेजू 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 जेजू, वाटचो जीवित तू जेजू. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आमची वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त, आमच्या जिवितांत सत जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन. तो संपूर्ण काय आसा आनी तेची संपूर्ण काय आमकां मेळटा. आमेन. ज्या वेळार आमी तेची चित्ता, आमी आमच्या जिवितांत स्वर्ग राज्याची चित्ता. आमेन. ज्या वेळार आमी तेची उतरां उलयता, आमी आमच्या देवाक ह्या संवसारांत परगट करता. आमेन. सदांच मतीन धरा, तू संपूर्ण काय देवाची आसाय. तुजे भितर देवाचे गुण आसा, तुजे भितर देवाचो स्वभाव आसा. जसो देव आसा तसो तू आसाय. आमेन. देखून जेनेसीस चॅप्टर 1:26 आमकां सांगता, उत्पत्तीचो पयलो अवेसर आनी 26वी ओळ आमकां सांगता, देवान आपल्या प्रतिरुपाचो मनशाक केला, आपल्या प्रतिरुपाचो. आमेन. जसो तो तसो तू. आमेन. जशें तेचे भितर जिवीत आसा तशें तुजे भितर जिवीत आसा. जॉन चॅप्टर 1:4 आमकां सांगता, ताची सोवें जिवीत आसा. आमेन. जुवाचो पयलो अवेसर 4थी ओळ आमकां सांगता, ताची सोवें जिवीत आसा. आमेन. ताची सोवें. जितली जाणां ताचें जिवीत, तेचें जिवीत घेवन चलतात, तेंचो केन्नाच नाश जायना, केन्नाच नाश जायना. प्रेज द लॉर्ड. तर ते नव्या जिवितान भितर सरतात, नव्या आत्म्यान ती भितर सरतात आनी ह्या संवसारांतली सगळ्यांत सोबीतकायेची वस्तू जाता. आमेन. सोबीतकायेची वस्तू. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी ज्या वेळार देवाची आसा, त्या वेळार सगळ्यात म्हत्वाचें म्हटल्यार तुजे भितर देवाचे प्रामाणीकपणाचो एक गुण आसा, तो तुजे भितर जावं. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हणटल्यात कितें प्रामाणीकपणा म्हटल्यार कितें ब्रदर, आमी कितें दुसऱ्यांका प्रामाणीकपणान वागोवंक जाय वा प्रामाणीकपणान आमी चलोवंक जाय. येस, ते चलोवंकूच जाय. पूण त्या बरोबर ही प्रामाणीकपण, रायचियसनेस, नितीवंतपण देव सांगना मनशा वरवीं, पूण देव सांगता आपल्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. देव म्हणटा म्हाज्या वांगडा तुमी प्रामाणीक रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. न्हू केन्ना केन्ना, न्हू वर्सांसून एक पावट, न्हू 6 म्हयन्यांसून एकदां, पूण हर एक दिसा तुवें तेच्या लागीं प्रामाणीकपणान, नितीवंतपणान रावंक जाय. आमेन. थोड्यांका दिसता म्हाका म्हाजो देव पळयना, थोड्यांका दिसता म्हाका म्हाजो देवाक पळोवंक जायना, थोड्यांका दिसता हांव जें करता तो हांवूच म्हाज्या संवसाराचो, हांवूच म्हाज्या जिविताचो धनी आसा, सो म्हाका विचारतलो कोण ना आसा. सजमान घ्या, घडये तुका आज कोण विचारतलो ना, कित्याक तूं वाडोन व्हडलो जालाय, तुज्या लागीं गिरेस्तकाय आसा, तुज्या लागीं सगळें आसा, देखून तुका कोण विचारना ना. पूण एक दीस असो आसा जेचे लागीं तूं उबो आसतले, तो तुका 100% विचारतलोच. आमेन. 100% विचारतलो. हालेलुया. 100%. सो तूं कितें करता हें खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, लूक चॅप्टर 21, लुकाचो 21वो अवेसर आनी पयली ओळ पळयात. धर्मपेटीन आपले दान देणें घालताले त्या ओस्तोरी आस्तीक मनशाक ताणें चत्रायेन पयले, आनी कोण गेले गरीब विधवेक 2 सुपुल्ले दुडू घालतना तांणी पयले, आनी म्हटलें हें गरीब विधवेन सगळ्यां परस अदीक घातलें म्हूण हांव तुमच्यान खरेंच सांगता. तर
आनी समेस्तांनी आपणाक आगळे आसले तातले समर्पण केले, पूण हिणें आपणाक उणें आसले तातले आपल्या जेवणाक खाणाक निबेल जाय आसले तें घातले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आपणाक जेवणाक खाणाचें जें कितें आसलें तें पूण घातलें. प्रेज द लॉर्ड. सो हय आमी ज्या वेळार पळयता, सो जेजू क्रिस्त पळयता एक अशा वस्तुरेक जी वस्तुरी गरीब आसा आनी जी वस्तुरे आपल्या लागीं जें कितें आसा तें घालताच, पूण हय बायबल कितें म्हणटा, हे गरीब वस्तुरेन सगळ्यां परस अदीक घातलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. कित्याक अदीक घातले हेचेर पयलें जाल्यार थंय अशा भाशेन म्हटलां, आनी समेस्तांनी म्हणजे थंय आसले ते सगळ्यांनी आगळे आसलें तातलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तातलें आपल्या जेवणाक खाणाक जे जपोन दवरलेलें तें पासून घातलें. म्हटल्यार जेचे लागीं कांय ना तेचे लागीं आयज सगळें आसा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, जर तुमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक घेतल्यात जाल्यार तुमच्या लागीं सगळ्यांक. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त सिनिकॉक चर्चान आसलो आनी सिनिकॉक चर्चान जेजू क्रिस्त वेगवेगळ्या भाशेन पळयतालो, थंय वेगवेगळ्या साधुकी वेगवेगळे फारुसी आसले आनी ते देवाचे दशमांश भेटयताले. हे हांव शिकवण दिना बापा तुमकां दशमांश विशीं, पूण हांव ही शिकवण दिता देवाच्या नजरे विशीं. आमेन. पळयात, जेजू क्रिस्त थंय बसला म्हणटा आनी जेजू क्रिस्त बसोन तो लक्ष दवरता आख्ख्या लोकांचेर, आनी त्या आख्ख्या लोकां मदें तेचेर लक्ष गेलो ते विधव्या वस्तुरेचेर. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक केलो? ती गिरेस्त म्हणून न्हू, ती गरीब म्हणून. आमेन. तुमचो लक्ष वचोंक दियात देवाचेर, तुमचो लक्ष वचोंक दियात देवाचेर. कित्याक जाणा, ज्या वेळार देव पळयता तेतूनसून तुमकां कितें तरी उत्पन्न करून दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, हांव कितें सांगता तें समजून घेयात. तुमी जें कितें करतात तेचेर देवाचो लक्ष आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जें कितें करतात, हांव हूंय दशमांश विशीं सांगना, पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, जेजू क्रिस्त आमचो देव आमकां पळयता. आमी पुऱ्या दिसान आमी कितें करता तें जेजू क्रिस्त आमचो देव आमकां पळयता. प्रेज द लॉर्ड. सो भोव गरजेचें आसा सकाळ पासून जो सांजे ताका वगत आसता. तुमकां दिसता कितें तुमकां देवान सोडून घातलें? ना, आमकां देवान सोडून घालूंक ना, तर आमकां आमचेर देवाचो लक्ष आसा. प्रेज द लॉर्ड. बऱ्या कामांक तो शाबासकी दितलो, आनीक बऱ्या कामांक तो आनीक बरें प्रायज दितलो, पूण जी कोण खोटेपणां करता तेंचे थंय तो दया दाखयतलो, पूण चुपाटी पासून दितलो. आमेन. सो पळयात, आजचे देवाचें उतर आसलें तें म्हटल्यार आमी हर एक दिसान प्रामाणीक आसूंक जाय, कित्याक देवाचो लक्ष आमचेर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागता तुमचे पासून. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमतात तो संपूर्ण कायन आपलें जिवीत बदलता, आनी जो जिवीत बदलता तो एक नयें झाड जाता. हांव पळयता एक वाडतो अनुग्रह, हांव पळयता एक वाडतें सामर्थ्य, हांव पळयता एक वाडतें एनॉयंटींग तुमच्या जिवितान फ्लो जाताना तुमचें जिवीत बदलता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.